नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आज आमी आयल्यात संजय सेंटर फॉर स्पेशल एड्युकेशन पर्वरी हांगा आनी ह्या शाळेत शिकपी भुरग्यांक आमी आज मेळपाक आयल्यात. त्याच बरोबर तांच्यो शिक्षिका तांकां कशे तरेन समजून घेतात, तांकां कशें मार्गदर्शन करतात ते लेगीत आमी आज पळोवया. तर तुमी जाणाच आसतली दिवाळी खातीर कांय दिसूच उरिल्ले आसा आनी ह्याच फाटभुंयेर ह्या माणकुल्या भुरग्यांनी दिवाळी खातीर खासा आकाशकंदील तशेंच पणट्यो तयार केल्ल्यो आसात आनी त्यो कशे तरेन तयार केल्ल्यो आसात ते आमी पळोवया. बाय, तुजें नांव कितें साक्षी. आनी तुका हें करपाक आवडटा? हय. तर तुमी हांगा कितें कितें करतात, कितें कितें अशें पेंटिंग्स करतात? पेंटिंग पणट्यो आनी कितें कितें करता. तर आतां हें तुमकां करपाक कोणें शिकयलां? टिचरी. हय. आनी तुका करपाक आवडटा? हय. तुका चड कितें करपाक आवडटा? पेंटिंग करपाक आवडटा? हय. गीतांजली नागवेकर. तुका हें करपाक आवडटा? हय. कितें करतात तुमी? आकाश दिवे, आनी कितें कितें करतात तुमी? बास्कीट, फुलां, टेपिंग सगळे, प्लेटेड ड्रेस सगळे. आनी तुका सगळ्यांत चड कितें आवडटा करपाक? आकाश दिवे. मागीर तुमी हें खंय विकतात करून? हय. आनी तुज्या घरा व्हरता तूं हें करून? हय. कोणाक कोणाक आवडटा घरा कडेन? मम्माक आवडटा, वयनीक आवडटा, सगळ्यांक आवडटा. रियाज नांदीकर रावता कोटी टिचर मागीर आकाशो हांव करता. तुमी कशें करता हें? म्हणजे तुमकां शिकयता? हय शिकयता मागीर मुट्ट तुका हांगासरलें आनी कितें कितें आवडटा? रावयता कोटी तो मागीर पे मारता. माझे नाव नसीम. हांव बास्केट हे करता, पेपर भुरगीं करता, हांव बास्केट हे करता, बेज हे घालता, बेज हे घालून हे बास्केट लेडी करता धाकटे वाले. आनी कितें कितें करता? आणि हे बास्केट हे बेज हे घालून बेज घालता. ऑर्डर येता न्हू बास्केट हे करता, ऑर्डर येता बास्केट घालता. आकाश दिवे करतात तुमी? आता पेंट मारला, पेंट मारून पणट्यो? हे केला ना फक्त आकाश दिवे आयले? पेंटिंग घालता. आनी बास्केटां खातीर फुलां करना? फेरा घालता, टिचरा घालता, हांव बास्केट घालता. आनी कोणाक व्हरून दितात मागीर तुमी ते? हांव हे दिता कोणाक कस्टमराक का दर दिसाक अशे कितले बास्केट्स घेता? 5 बास्केट घालता, 5 2. संत समरे. मी हे आकाश घंटी करता आणि आम्ही विकतो आणि पणटे पेन मारतो आणि पणटे विकतो.
फुलां आम्ही कोणतो जिगजन लायतो. माझे नाव पूजा. म्हाका पडली करूंक फुलां करूंक आनी आकाशदिवो करूंक आवडटा. आनी म्हाका फ्लावर्स बुके करूंक आवडटा. आनी पेंटींग प्रेसान वायट पेंट मारता, मागीर कलर्स मारता, फिनिशींग करता आनी पॅकींग करता. नसिका वसंत जोगी. कितें करपाक आवडटा? पेंटिंग. तूं कोण शिकयता हे? टीचर. तुमकां आकाश दिवे केले तुमी? केला. तर आतां तुमकां पेंटींग करपाक टिचर शिकयता न्ही, तुका आवडटा करपाक? हय. भुरगीं ही आपल्या परीन प्रयत्न करताच, पूण ताच्या फाटलें श्रेय तांच्या शिक्षिकांक वता. तर आमी तांच्याच कडल्यान ते कशे तरेन ह्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करता तें आमी जाणून घेवया. म्हजें नांव रिया शेटगांवकर. हांव हांगासर 26 इयर्स जाले सर्वीस करता संजय स्कुलान. आमचें सेक्शन प्री वोकेशनल सेक्शन आसा. हांगासली एज ग्रूप भुरग्यांचे आमचे 15 ते 21 वर्सां पर्यंत आसा. भुरग्यांक आमी डिफरंट स्कील एंड ट्रेनींग दिता हांगासर. लायक जे फ्लावर मेकिंग आसा, बास्केटरी आसा, एनवलप मेकिंग, पेपर बॅग्स, डिफरंट एक्टिविटीज जे आमी भुरग्यांना करता. बिसायड्स त्याच्या व्यतिरिक्त आमी सिजनल एक्टिविटीज जशें की ड्युरींग राखी मेकिंग आसता आमचे. दिवाळे टायमार दिवाळेचे जे पणट्यो आसा करप, पणट्यो करप, पेंट करप, मागीर आकाश दिवे करप, ते आमचे दिवाळे टायमार आसता. सद्या आमचे दिवाळी सिजन आसा त्यामुळे आमचे भुरगे आकाश दिवे आनी पेंटींग करतात. आमी ते आकाश दिवे पणटे केले की आमच्या भुरग्यां कडेन पॅकींग बी करून आमी डिफरंट डिपार्टमेंट जे आसा, जे डिफरंट डिपार्टमेंट जे अरावंड पर्वरीन, ते आमी डिपार्टमेंट सेल करतात दिव्यांचो. आनी वॉटेवर मनी आमकां जे पयशे सगळ्या भुरग्यांचे सेलाचे मेळटा ते आमचे एकावंटार वता. सो एंड ऑफ द एकाडेमीक इयर जेन्ना आसता ते सगळ्याचे कितें जितले प्रोडक्ट आमी स्कुलान करता वर्साचे फूल वर्साचे कितें प्रोडक्ट करता ते प्रॉफीट आमी भुरग्यांक दिता सगळे. म्हजें नांव वंदिता नायक. हांव सक्षमान शिकयता. आमच्या हांगासर सक्षमान एक्टिविटीज आमी कॅरीड करता. जशें सिजन वायज आसता तशें दिया पेंटींग. सपोज राखीच्या सिजनान आसा जाल्यार आमी राखी घेता भुरग्यांक आनी त्यो घेवप म्हटल्यार भुरग्यांची एबिलिटी कशी आसा पळय तशी आमी भुरग्यांक दिता. सपोज एक भुरगो सपोज घालपाकूच बरो आसता ताका ते बिट्स घालपाक दिता. सपोज एक भुरगो गार्ड मारपाक बरी आसा राखी सपोज आमी ते तशी दिता भुरग्यांक. तश्यो आमी वेगळ्यो वेगळ्यो एक्टिविटी कॅरी करता. दिया पेंटींग आसा, आकाश कंदील आसा, दिवाळीच्या सिजनान आमी ते दिता भुरग्यांक. मागीर हे जाता गणपतीच्या दिसांनी पयलीं आमी एक्झिबिशन घालताली, हार करताली, दिताले भुरग्यांक, वाती करपाक दिताली भुरग्यांक. तशें भुरग्यांक करपाक जाता तशें आमी तांकां तेंचे हेजे वायज एबिलिटी वायज दिता. भुरगीं सुंदरशे आकाश कंदील आनी हय. तयार करता दिवाळीची हय. ताजे तुमी खंय तरी अशें एक्झिबिशन किंवा खंय तरी तुमी ते विक्री खातीर व्हरता? हय, आमी भुरग्यांक घेवन वता. आमी वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आसा थंय वता, कंपनीन वता भुरग्यांक घेवन आनी थंयसर भुरगे आमी सेल लायता, भुरग्यांकूय घेवन वता. थंय आमी भुरग्यांक इंट्रोडक्ट करपाक दिता. रेट कितें आहा तें भुरग्यांक सगळें कळटा आसत तशें ते भुरग्यांक आमी घेवन वता आनी थंय मागीर सेल करता. I'm teacher in Sanjay School. I'm an assistant to teacher. I like to teach children. I like Akash Gandhil. We make diya painting, this flower making, baskets making. I like the school very much and I love my children. माझे नाव करुणा सावळ. हांव ह्या क्लासची टिचर. आमची प्री ओकेशनल क्लास
सो आमी ह्या भुरग्यांक न्हू मोस्टली जे कितें स्कील आहा तेंची तेजे बद्दल आमी तांकां शिकयता. मोस्टली ही आमची भुरगीं न्हू आकाश कंदील, दियास पेंटींग, एनवलप करता, पेपर बॅग्स करता, फायल मेकींग करता, फायल स्मीथ आसा आमचे ते करता, कळ्ळें न्हू. सो तांकां जी स्कील इम्पॉर्टंट आहा ती दाखयता. मोस्टली ही आमची भुरगीं सगळी कटींग करता, ड्रेसींग करता, ते फुलां बी बांदता, सगळी पेपर बॅगां करता. सो आमी मोस्टली कितें करता, जी स्कील तांकां फुडें इम्पॉर्टंट आसतली न्हू ती आमी तांकां शिकयता. सो दॅट ते फुडें कितें करूं शकता. आफ्टर 21 years वोकेशनलाक वयता ते. सो मागीर ते मागीर कितें आपले धंदो कितें करूं शकता. सो तेजे खातीर आमी तांकां जी तेची स्कील इम्पॉर्टंट आहा न्हू तेच तांकां आमी शिकयता. तर मातशें चड हायपर जाता. हय, म्हाजें चेडवाचें नांव शिवम चोडणकर आनी तो मातशें हायपर आसता. तेका लागून म्हाका हेडमास्टरान तेजे सायडीक बसयता, डेली सायडीक बसयता. कित्याक तो कित्याक भुरग्यांक थोडें धुकलपाक वयता, केन्ना मस्ती करपाक वयता, तेका लागून तेका राखपाक मातशें रावता. आनी भुरग्यांचें पळोवन मातशें बरें दिसता, कितें कितें भुरगीं शिकता. आनी कोण पणटीयो कलर करता, कोण बास्केट करता, कोण कितें फुलां करता. आनी मागीर तांकां कितें कितें बारीक हेल्प बी करपाक मेळटा आमकां. तेजे बद्दल आमकां आयडिया मेळटा, बाबा भुरगीं कितें करपाक शकता फुडें. ते बद्दल आमकां मातशें बरें दिसता. कितें कितें भुरग्यांचें मातशें प्रोग्रेस जाता पळोवन कितें आमी करपाक शकता भुरग्याक लागून, कितें बारीक बारीक कामां दिवन आनी कितें हे ते करून मागीर ती आमकां बी बरें दिसता. भुरगीं कितें शिकता, टिचर दाखयता अशें करा तशें करा. ते उपरांत आमकां बी कितें आयडिया मेळटा, बाबा घराक कितें करूंक जाय आमकां, ती आमी करता. घरा हांगा जे पळयता ते घरा बी आमी फॉलो करता. ती भुरगीं आयकता. तर आताच आम्ही पळयलें की ह्या माणकुल्या भुरग्यांनी खासा दिवाळे खातीर पणट्यो तशेंच आकाश दिवे स्वता आपल्या हातांनी तयार केल्ले आसात. इतलेंच न्ही तर दर एक सण येता तेन्ना ही भुरगीं वेगवेगळ्यो वस्तू आपल्या हातांनी तयार करतात. अशें म्हणटात की जिद्द आनी इच्छा ही आसत जाल्यार मनीस खंयचीय गोष्ट कशी करून दाखोवपाक शकता आनी ताचीच एक बेस बरी देख ही भुरगीं आमच्या सामकार दवरतात. तांकां जाय ती फक्त तुमची आपुलकाय आनी तुमचो मोग. तेन्ना तुमी मुजरत हांगा भेट दिवची आनी तांणी केल्ल्यो सुंदर अश्यो वस्तू पळोवन घेवच्यो आनी तांची उर्बा आनीकूय वाडोवची. अशात महत्वाच्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सांक तुम्ही फॉलो करात आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.